आयज एक ओरोस भरता साक्रामेंता सुवारीस आमची भोयण सोंपल्यार तर सोंपलेली भोयणी साक्रामेंताक देवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत मागुया. तशेंच दुखेस्त गोरब्याक बुजवण आनी घोटाय ह्या दुखांत मागुया. आयज वाडदीस समोर उमता आमचो भाव विताल de मेंडोन्सा. तर वितालाचेर देवाचो सुबां कुरपेचो आशिर्वाद पडूंक ताचे पासत आयचे मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मुगाळ भाव भयणो, देव दोयाळ मोगाळ उदार गरजेवंतांक पावता आनी आमच्या आदाराक सगळे सुवातेर तो आमच्या सांगाता आसा. तर आमी गरजेवंतांक आदार सोदतल्यांक सदांच उदार जावंक तांच्या गरजांक पावूंक आनी तांकां मदत करूंक आमकां उदार सदर आतांची कर म्हूण हाचे मिसान मागुया. गलतीकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भगवंत सदांच वार बरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ईसा काकूत कर, ईसा काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या थारोका आमची काळजां बदल आनी आमची मनां सर्गीच्या शिकवणेन उज वाडय. हे पोरी प्राचीत काळाच्या त्यागी जिवीत आमकां सफळ जायशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोज चलयता ससनेच्या ससनांक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगल्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवंक लोटीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्टावूं नाकात. हांव सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तेन तांचें खाण घेवं नाका. वावराड्याची मुजोरी
दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्याच्या वाटेर आडकोळ घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें भें दवर. हांव तो सर्वेस्पोर. ओनीत करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका वो गिरेस्ताक फुसलावन सोदूं नाका. पूण निती प्रमाणे पेल्याची नीत कोर. तुज्या लोकाचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारोना विरे पेल्याचें रोगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पोर. तुज्या भावाचो काळजान द्वेस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय. आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूद घेवं नाका आनी तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. हांव तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणया, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूर्त सोब बोरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणट्याची जानवाय. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना. तुका मानो सर्वेस्परा, म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. जबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गाराक उबी रावया. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भोयमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सोगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासोणार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवडी शेड्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तुमकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसुरो कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें.
पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकुनींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवूंक दिलें, ताणेल्लो पळोवन तुका पिवूंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बोणकुणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलो. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या धाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो, सोयतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ले सासणाच्या उज्यांत म्हजे सोरशिल्ली कोड सोरून वचात, कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडले ना, हांव ताणेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिल्ले ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिले ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले ना, पिडेंत आनी बोणकुणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, ताणेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकुणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आगाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आयची दोनूय वाचपां आमचो विसर हाडटा तें म्हणल्यार मोगाचेर आनी एके वाटेन देवाच्या राज्याचेर. पयले वाचपांत आमी पळयतात आमच्या आनी पेल्या मदें आमचो संबंद कसो आसूंक जाय, आनी देव हुकूम घालता, तुमचो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचोय कर. आनी ह्या पासत जेजू हे आनीक एक पावंडो उंच उबारून म्हणटलो, हांवें तुमचो मोग केला तसो एकामेकाचो करात, कित्याक आमचो मोग कांय पावटी आमचेच सोवे सारको आसना. जो मनीस आपणाचोच मोग करता तो घोडये आपणाचो मोग देवाक मानता ते भाशेन करचो ना, आनी ह्या पासत तो दुसऱ्याचो पेल्याचोय मोग करूंक घोडये चुकत. तर ह्या पासत जेजू म्हणटलो, एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो केला. कित्याक जेजून आमचो कसलो मोग केला काय, जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारोयलें, आमचे पासत आमच्या पातकां पासत तो खुर्सार मेलो आनी आमकां जिवीत दिवंक पावलो. तर मोगाच्या इश्टानो, खरो मोग अशेंच कितें कोत्ता, तो दुसऱ्या पासत आपणाकूच उणें कोत्ता, दुसऱ्या पासत कितलेय कोश्ट त्रास सोसूंक तयार आसता. True love lives in self-denial of oneself and reaches out to the other. खरो मोग आसा तो भितरूच उरोना आमचे भितर, पूण तो ओतोन दुसऱ्या म्हज्या पेल्या सोवे दोयाड, काकलुतसार आनी पेल्याच्या गरज ओळखूंक ह्या पेल्याक पावूंक आमकां आदार दिता. तर मोगाचे इश्टानो, असली एक म्हणटा ती उदाहरण दिवंक मदर टेरेसाचे जिवितान जेन्ना ती आपल्या व्हडव्हडटोल्या मनशांक पळयता, आपलो प्रवास कोत्ता आसतना ट्रेनीन, तेन्ना तिचे भितर एक आवाज तिका आयकोंक येता की हांव कोश्टवता म्हणून म्हाका तान लागल्या. आनी मदर टेरेसा आपलें जिवीत बदलून ह्या दुबळ्या धाकट्यांक संवसाराचे शिमेक आसात वा समाजाचे देगेर आसात ह्या मनशांक ती पावता आनी आपली संस्था घडटा आनी जायते दुर्बळ जे आसात तांकां आदार कोत्ता.
कित्याक तांचे भितर ती जेजूक पडयता आनी आयचे शुभ वर्तमानाचे जोरी तर आमी नदर मारल्यार आमकांय जोण एकल्याक हो उलो आमच्या गोराब्यांत पयले सुवातेर पड्योवंक कोण आसा जाका मोगाची गरज. आमच्या गोराब्यान आयज गुडे फूट पडले आसत जायत आनी कसलेय दूख व कसले तरी पिडा व कसली तरी आव्हानां आसतलीं आनी ह्या पासत आमचो मोग जो आसा आमच्या गोराब्यांताय आमचो मोग पयले सुवातेर देवाताय जो आमकां मोग आमच्या गोराब्याचो करूंक आदार दितलो. आनी तेच परी जेन्ना आमचो गोराबो मोगाचो गोराबो जाता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक व समाजांत आमी दुसऱ्या सोबे उदार जावंक पावतल्या दुसऱ्यांचे गरज उरकूंक पावतल्या. तिसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी म्हणटात आमी मोग करतात पूण आमी ह्या मोगाचो व आमी म्हणटात आमी देवाचो मोग करतात पूण आमी कोणाकूच पावनात. आमी आमचेच पळयतात आमचेच घरांत भितर रावतात दुसऱ्यांची गरज ओळखनात तेन्ना आमची गोत ह्या बोकड्या भाशेन व दुसऱ्या मनशा भाशेन जातली जी आपल्या जिवितांत जियेली सगळें बरें आसलें सगळें बरें जालें पूण शेकी सासणाचें जिवीत ओगडावंक पावली कित्याक ती आपल्याच गोराब्यांत बांदून उरली. दुसऱ्यांक जी गरजांक सांपडलेली आसलेली गरजेक सांपडलेली आसलेली त्या मनशांक ती पावोवंक चुकतात. आनी ह्या पासत मोगाच्या इश्टानो आयज आमकां उलो हो आमचो मोग जोरी तर देवा थंय खरो मोग आसा आमचो मोग जोरी तर आमच्या पेल्या थंय आसा खरो जाल्यार आमी आमच्या कम्फर्ट झोन सोडून आमचे गोराब्यांचे चार दुरीक जे आसा सोडून आमी दुसऱ्या थंय दोयाड काकलुचार आनी दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक तांकां आदार दिवंक पावतले. तर आयज ह्या मिसान वांटो घेतना आमकां जोण एकल्याक ही कुरपा आनी बोड मागुया की आमचो जो मोग आसा तो खऱ्यांनीच खरो मोग जावं जो दुसऱ्या सोबे उदार जाता जो दुसऱ्यांची गरज ओळखता दुसऱ्यांक आदार दिता आनी दुसऱ्यांक पावता तसलो मोग. कारण जेन्ना आमी अशें कोत्तात तेन्ना सुर्गींचे राजाक आमी पावलां आमची फुडें मारतात. तर ह्या पासत मोगाचे इश्टानो आयज आमी आमी सान मांटो घेता आसतना आमच्या जोण एकल्या पासत आमी मागुया की देवान आमच्या काळजान हो मोग घालून आमी ह्या मोगा वरवीं दुसऱ्यांच्या आदारांक पावूंक आमकां कुरपा आनी बोड ह्या मिसांत मागुया. भेटोवन एक आमी गायन गावुया उपास बरो मागणें बरें C40 पान 40 C41 पेज 45. उपास बरो मागणें बरें ताचे बरोच मोगा देणे उबरान भेटोय काळीज तुजे येरांक बागोय देवा देणे. उपास बरो मागणें बरें ताचे बरोच मोगा देणे भेटोय काळीज तुजे येरांक बागोय देवा देणे. वावऱ्याड्यांक दी पावती मोजरी ल्हानांक मोनांक वेगोन वेगोय सगलोल्यांक दी माफी शांती सगल्यांक दया मोयपास दाखोय. वावऱ्याड्यांकी पावती मोजरी ल्हानांक मानांक मोगांक वेगोय सगल्यांक दी माफी शांती सगल्यांक दयान मोयभास दाखोय. म्हजे भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें मिस्सा बलिदान सरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत मोहिमेन आमच्या ह्या केपोवीत सभेच्या दाबाक
सर्वेस्पोर मानव्य. दयाळ बापा, भोक्तीपणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानो. ताचे वरवीं आमची जीण पवित्र जावं आनी आमच्या पातकांचे माफी आमकां मेळूं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपददारा आनी सस्नेच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूट संतोशान समारंभाक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ फावो करताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोर रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सुपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 Novaraco सर्वेस्पोर तू. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. Usorgi तुका सोयसो. सर्वेस्पोराची नावी येतात आकाशो. Usorgi तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण संसंग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
아버타서 굿불고 두야 Gesù melo, Gesù ci vuol salvare, Gesù nome eterno. बापा जेच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी साक्रामेंता सुवारिसाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती जुजे भाग्यून धरून दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासण्याच्या ससना. Amen. जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमी आमच्यो गरजो समेस्तांच्यो गरजो बापाक उबारता. तर ह्या वेळार जेजूच्या मागण्यांत साक्रामेंता आमची संपलेली भयणींक सासणीक जिवीत आनी दुखेस्त कोराव्याक बुजवण आनी आमकां हें मिसांव सुरू जालां तें उत्मीक पाटीन आमकां सगल्यांक फायद्याचें जावंक मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान त्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका काकुतीन सर्व पातकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता राज बस चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
गुरजेवंतांक ल्हान भाव भयणी केल्ले आपणाक पावता म्हणटा जेजू आनी बरें करूंक आपयता आदार दिता आनी धाडटा. ही देवा शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. मोगा वांटप D30 पान 60 D32 पेज 64. देवा उदर मोगान घेता देवा उडो ओडून वांटा तशेंच आमकां पावो जाली एरुदेणी वांटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता गोरी बावळ सोगली जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता गोरी बावळ सोगली मोगा वांटप जाता मिसा चडटात घरांत चलतात गांवांत दोम मोसले पेटोवनेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता प्रितेर साक्षी दिवो जाता सरकार सोदो सुजो जाता प्रितेर साक्षी दिवो जाता सरकार सोदो सुजो.
प्रार्थूया. बापा, आमचे सोडवणेचो संस्कार घेवन तुजे काकुतीक आमी विस्वासान उलो मारता. आमकां अजून ह्या संवसारांत जियेतोल्या धुयेन राख आनी आमच्या मेल्ल्यांक साक्रामेंता सुवारिसाक ही भयणीक सोर पातकांचें भोगसणें आनी सासणाचें सूख फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पोदविदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. मोगा वरवीं एकामेकाचे गोजोंक पावून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुजी पवित्राय भेटोवन आमी हें गायन गावया. आय 32 पान 135 आय 32 पेज 135. तुजी पवित्राय